मडगांव परतो येयला टू ओपन म्हणजे मॅडमीन एक बूक बरयला सिरियल किलर महानंद नाईक हेचेर जी म्हजी केस आसली फोंडा आसतना आनी ती अख्ख्या गोंयान गाजली आनी तितल्याच मिडियान तेका केसीक उखलून धरले. एवरी डे हांव वाचतालो, हेडलायन येताली एवरी डे ड्युरींग दॅट इन्व्हेस्टिगेशन. इट वॉज अ व्हेरी क्रिटिकल केस आनी एक स्टबन क्रिमिनल जो सोसायटी फुडें एक सोबर कसो दिसतालो. त्यांनी कितलेशे मर्डरी केल्ले आनी कोणाकूच कळना नासलें की मर्डरी कशें जाता. कित्याक कांय गोश्टी इन्व्हेस्टिगेशनान असो कोण तरी मेला आसतले. ही जी एक पुलिसा कडेन संवय आसली तितून सगळे फेल जाल्ले आनी जी विक्टिम्स आसली ती सगळी गरीब आसली. ते समज एक बऱ्या मनशाचे जर चली कोण उरता श्रीमंत गिरेस्त आनी कोणाचे इन्फ्लुएन्शियल मनशाचे आसता जाल्यार ते हायलायट जाताले ते. पूण हितून कितें जाला ती जो तो फारयतालो जी चेडूं आहा ती गरीबाची आनी अशें प्रिटेंड करतालो तेच्या घरा कडेन की शी हॅज रन अवे वीथ बॉयफ्रेंड आनी अशें करून तेचे पसताले आनी ही हॅज इट इज डे टू डे रुटीन जालें तेचें टू अर्न मनी, एन्जॉय विथ द गर्ल्स अँड किल देम. तो केन्ना सापडना नासलो. तो एक दोन तीन फावटी अशें येयले की तो मेळपाचो बट कोणी तितून चड लक्ष घालूं नासलें, दिवंक ना. बाबा एखादी कंप्लेंट जाल्या उपरांत ती कंप्लेंट खंय तरी एक क्ल्यू आसता. तो एवरी क्ल्यू वी हॅव टू फायंड आउट. एवरी स्टोन हॅज टू बी अनटर्न टील यू गेट दॅट एविडन्स अगेन्स्ट दॅट एक्यूज. पूण कोण तरी सांगता येवन तो इनवॉल्व ना म्हणून ते बिलीव करप पुलिसांनी म्हाका दिसना. पुलिसांनी आपलें आपूण करपाक जाय. खुबशे केसींनी समटायम्स मिसगायडन्स जाता. मॅडमीन सांगलें इंदू देसाय केस, सो दॅट वॉज ऑल्सो मिसगायडन्स. कोण तरी खंय तरी लीड करता आनी त्या प्रमाण पुलीस एक्ट जाता. तशें जावपाक जायना. पुलिसांनी आपली दुसऱ्याचें आयकावे जनाचे करावे मनाचे म्हणून तशें आपणाक जे दिसता तेच करपाक जाय. कोण सांगता म्हणून करपाक जायना. बिकॉज केस ही बेस्ड ऑन एविडन्सीस आसता. मॅडमीन आमकां खूब सपोर्ट केल्लो त्या केसीन. 1995 तेणी रेडर बरयलें आनी फॉर्च्युनेटली इन दॅट केस जेन्ना ती केस रिपोर्ट जाली तेन्ना एक ओल्ड हे आसले मेज आसले पुलीस स्टेशना मोडलेले मेज आसले आनी आमी चुकोन त्या मेजाच्या हितून हात गेलो ते चॅक करताले आमी. तितून ते पेपर मेळ्ळे आमकां. दोज पेपर्स ऑफ 1995 मिसींग चेडवाचे विथ ऑल रिपोर्ट्स अँड डॉक्युमेंट्स. आनी तितून ती केस तेची कन्विक्ट जाली. सुप्रीम कोर्टान पासून सोडून ना. दो वी हॅवंट फावंड बॉडी ऑफ दॅट गर्ल. पूण जे सर्कमस्टन्सीस आसले तेन्नाच्यान तशेंच जिते आसले सर्कमस्टन्सीस ते. सो मॅडमी आमकां खूब हेल्प केली. ती लेटर हेल्प जाले परते ती आमी जी सुरवातीक केस तेका ताब्यान घेवपाक ज्या विक्टिमाचेर तो अत्याचार करतालो तिका कन्विन्स करून आमी ते पुलीस स्टेशनार एक बरें धाडस दिवन हाडलें आनी तेणी कंप्लेंट फायल केली. आनी तितूंतल्यान आमकां फुडले 16 केसी डिटेक्ट जाले. 2 रॉबरी केसी डिटेक्ट जाले. तितून अजुनूय कांय जातालें आसलें कित्याक तो थंय वचून आमी बॉम्ब मारता जेलीन आपूण आनी केल्या मे बी. पूण अशें जे हिडन एक्यूज आहा ते हायड जावन कित्याक उरता की ते हायलायट जायना. गरिबांचे ऑफेन्सीस हायलायट जायना चडशे. सो हे हायलायट जावपाक जाय. लोकांनी फुडें येवपाक जाय. पुलीस चेंज जाता. एवरीथींग इज चेंजींग. सोसायटी इज चेंजींग. तीच मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल धरिना. दे आर ऑल्सो चेंजींग बिफोर पुलीस चेंज. सो ताका लागून क्रायम घडटात. सो प्रत्येकान अलर्ट जावपाक जाय. आयज ते जे आमचे इंटरनेट येयला सो कितलेशे लोक तितून हे जाता फॉल प्रे टू दोज व्हिडिओ कॉलर्स एन ऑल. ते मागीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून तेचे व्हिडिओ तयार करतात आनी धमकी दिवन पयशे काडटात. पूण जे लोक भिता आपल्या चरित्राक अननेसेसरी आपली बदनामी जातली म्हणून अशें कितल्याशे लोकांनी सुसायड केलें ऑल ओवर इंडिया. सो म्हाका लोकांक एकूच सांगलें जशें अशें जर तुमचे कडेन घडलें चुकोन चोरीक घडलें यू फॉल प्रे डोंट हेजिटेट गो टू सायबर क्रायम अँड रजिस्टर केसीस अगेन्स्ट दॅम. दॅट इज अ सोल्युशन फॉर इट. आतां
कालूच कोणी तरी म्हाका सांगलें अशें जालां म्हणून आपल्या बरोबर घडलां. हांवें इमिडिएटली वच म्हणलें सायबर क्रायम. ते एक तरी सायबर क्रायम तांकां धरून हाडटा, नाजाल्यार कॉल वयतकूच ते बंद पडटा. सो तो सोशल मिडियाचेर आनी खंय घालतलो म्हणून आपूण जीव दिवप हें बरोबर न्ही. अशें कांय केसी घडलेले आहा, आय नो दॅट. जाल्यार हांव तें सांगता की सगळ्यांनी अलर्ट रावपाचें आनी असले गोश्टी घडपाक जायना सोसायटीन, हे आमी लक्षांत घेवपाक जाय की बिकॉज सगळे अलर्ट जाल्या उपरांत हे गोश्टी घडपाक शकना. म्हणून आतां चेंजींग वर्ल्ड, चेंजींग क्रिमिनल, चेंजींग मॉडस ऑपरेंडी हे घडत आहा. सो जाका कोणाक जर कसलोय इन्सिडंट आहा, दे शूड रिपोर्ट टू द पुलीस. पुलीस करिना अशें ना. आतां खुबशे सोशल मिडियाचेर घालता, रिपोर्टराक सांगता, पुलीस अंडर प्रेशर येता आनी काम करतात, तेन्ना अशें न्ही करतात. पयलीं त्या वेळाचेर कांय ना, तेन्ना ना रे ना, लव अफेअर तशें जातालें. सो हांव थँक्यू म्हणटा अवधा मॅडमीक, तुमकांय थँक्यू म्हणटा सगळे येयल्या, सुकांती मॅडम थँक्यू म्हणटा. सो ब्रिंगींग दी स्टोरी इन रिटर्न बूक प्रत्येक जण वाचूं शकता. हेचेर तियात्र येयल्लें आसा. आतां कोण तरी जॉगरनेट म्हणून एक सिरियल काडटा बॉम्बेचे हेचेर. सो दे शूड गो इन टू द सोसायटी अँड पीपल शूड नो हाऊ क्रिमिनल कमिट्स मर्डर. To be here for the release of this book, Silent Inveterate Serial Killer, a product of Chalta Hai Society by Avda ma'am. My name is Suganti, and I had the privilege of working as a researcher on this very important project. My journey with this book began in 2022, right after I finished my LLB in Kari College of Law and joined One Stop Center as a legal counselor. So Avda ma'am told me about the story of Mahanan Nayak and her idea to write this book. She wanted to tell the story from the point of view of the victims and how the society failed them. A very interesting thing is that ma'am's involvement with this case goes back to 1995. When one of the first victims disappeared. She wrote to the authorities for the thorough investigation, and after Mahanan's arrest in 2009, she personally supported many victims' families, and I really admire her continuous, unwavering support, commitment to the justice. This book is not about how smart the killer was. This book is about how critical, this book is about the critical examination on how our society, the Chalta Hai attitude, and the systemic failures of the police and the judicial system has contributed to the tragedy. This book is about how much the victims' families suffered and the questions that we need to ask ourselves. I want to quote the famous quote by Albert Einstein. He once said, "The world is a dangerous place not because of those who do bad things, but because of those who watch and do nothing." This book makes us think about that. It's a reminder that we can't just ignore these things that is happening in our society. We must actively work towards a society where such tragedies are prevented. As a researcher, as ma'am said, I had an opportunity to look into the details of the case and put together stories of the victims, and it was very interesting for me to work in this project, and I'm very thankful to Avda ma'am for trusting me and letting me help with this important book. I really hope this book sparks a meaningful conversation and inspires a real change in our society. CL Patil Pesa, हो बूक म्हाका घडोवन हाडपाक म्हाका तांचेंच कौतूक करूनशें दिसता, कित्याक तांकां लागून 15 वर्सांची कथा उक्तावण जाली आनी म्हाका द सायलंट इन्वेटरेट सिरियल किलर हे मनशाची गोंयांतूच न्ही जगभर पसरली हे आनी तांची इन्वेस्टिगेटीव स्किल्स आनी तांची जर तांणी पळय वावर केला हे अनर्थ करपाक ते हांव उतरांनी सांगपाक शकना. हो बूक हांवें बरयला. इट्स अ टेस्टमेंट ऑफ फॅक्ट्स. पूण टेस्टमेंट ऑफ फॅक्ट्स कित्याक
हॉरिफीक इन्सिडंट जाल्ले ते सांगपा न्ही. आय एम नॉट स्ट्रेसींग ऑन दॅट. पूण आज पर्यंत गोंयांत तेंच चल्लां. म्हाका जाय कितें जालें जाता गोंयांत तें बंद जाल्लें. आनी तें कशें बंद जाल्लें की आमची पळय आत्म्याची दारां आसात तांचेर नॉक 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 करचें पडटलें. कारण आमकां संवय आसा चलता है चलने दो. तें आमकां कित्याक पडलां? तें आमचें कांय न्ही. भुरगे मेलान तें आमचें कांय न्ही, आमच्या समाजाचें न्ही, आमचे कम्युनिटीचें न्ही. म्हणून म्हाका हो बूक बरोवचो पडलो दोळो उक्तावपाक समाजाचेर. हे बुकान म्हाका खूब लोकांनी मदत केल्या. हांची पूर्ण हायरार्की तेन्ना आमचे पी आय पाटील आशिल्ले थंय, पी आय आशिल्ले. पण तांचे बरोबर संजय दलवी, मागीर सेराफिनो डायस, टोनी फर्नांडीस आनी हेर बाकीचे वांगडी जे आशिल्ले तांणी सगळ्यांनी मेळून चड करून सेराफिन डायसान सगळ्याक लेटर्स धाडली की तुमचे वॉटरान मिसींग गर्ल्स आसा तांचे आमकां लेटर्स धाडा, बातमी पाठवून धाडा म्हणून. मागीर चवकशी सुरवात जाली. प्रत्येकाची म्हाका हें करपा जाय. आनी चड करून आमी हात आज पर्यंत धरून आसात जे चलयेक ताणें मारूं ना. आज पर्यंत ते आमचे बरोबर. आमी ताका कावन्सिलींग करतात, ताका सपोर्ट करतात. तेजे दुकानांत हांव वांगडी जाता आनी ताका सपोर्ट जाय तेन्ना, पुलीस प्रोटेक्शन जाय तेन्ना हांवूच सगळी लेटर्स बी ताचे नांवान हांवून बरोवन धाडटा. ते सायन करता फक्त, कित्याक ते भायर येवपाक भिता. हें कोणूय चलयेचें जावचें न्ही. आमी म्हणटात गोंय एक गांव ज्या वेळाचेर आमी फ्रिली वागपाक शकतात, भोंवपाक शकतात, जाल्यार ताका हें भोगपाक कित्याक? हेर चेडवांचेर अत्याचार जाता तांकांय बी कित्याक भोगपाक? म्हणून आमचे समाजाचे दोळे उक्ते करपा जाय आनी कितें जालां अशें परत जावचें न्ही हें म्हाका बंद उडोवपा जाय म्हणून हांवें सुचयता. हितून म्हाका आमी हेरूय सिरियल किलरांच्यो खबरो घातल्या तितून ते बुकान, कित्याक जगभर सिरियल किलर आसा, एक ना दुसरो. तर तांचेय घातला. आनी गोंयांत आनी 2 जावपाचे आशिल्ले. एक म्हणजे 57 ज्यांनी इंदू देसाय आनी एक बायलेक मारली, ती सुलक्षा, तो जातलो आशिल्लो. त्या भायर तलवार म्हणून तयार जातालो. आमचे पुलीस, गोंयचे पुलिसेक हांव अभिनंदन करता, कारण तांणी हें स्टॉप केलो. इंदू 57 धरून हाडपाक सनिता वारीस, तलवाराक धरून हाडपाक कितलेच पुलीस आसा. म्हणून हें बंद जावपा जाय. गोंय हें सुंदर, सुरक्षीत, आमकां आवडटा तसलें गोंय उरपा जाय. म्हणून हो बूक हांवें बरयला. आनी तातूंत म्हाका चड करून रिसर्च करपाक म्हाकाच खबर नाशिल्ली. हांवें 1995 लेटर बरयलां आनी तें हायकोर्टान एक्झिबीट 23 म्हणून आसा, म्हाकाच खबर नाशिल्ली. हांवें बरयल्लें, हांव झगडत आशिल्ली, पूण म्हजें डॉक्युमेंटेशन तितलें बरें नासतालें. म्हणटरीच त्या वेळार सुगंधीन म्हाका हितून मदत केल्या. पी.एल. पाटलान तरी आमी सांगता तितलेंय केलां. ताकाय बी आमी आमचो वांगड दिला बायलांच्या एकवटान. तांचे पंचनामा आनी कावन्सिलींग चड करून फर्स्ट केस जालें तेन्ना ते चलयेक कावन्सिलींग करपाक आमी तांचे बरोबर वांगड घेतला. आनी तांणी ते वेळार पळय इन्वेस्टिगेटीव स्किल्स सोडा, पूण त्या वेळाचेर ताची पळय कनिंग म्हणल्यार वायट डिसिजन आनी तुमकां क्लेवर कनिंगूय आसता. तांची पळय कनिंग ती तरिका आशिल्ली ती म्हाका खूब आवडली. आनी ताकाच लागून ताका कस्टडीन घेवपा मेळ्ळो. आनी कस्टडीन घेतरीच तांणी सगळें उक्तावून सांगलें. हें आमी बरयलें तें फॅक्चर जे तो उलयला. आमी कांय एडिशनल स्टोरी करूं ना तितून. आनी फॅक्ट्स तुमी जाणा हांव कलेक्ट करता फ्रॉम 1995 पेजा कोलाज आसा फाटल्यान. पेपरांचेर आयला, टीव्हीचेर आयला. तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट केला म्हणून हें बूक करपाक. सुगांती एडवोकेट आसा म्हजे बरोबर, ते वन स्टॉप सेंटरान रावताले. त्या वेळाचेर तांणीच म्हाका बरय न्ही, कित्याक वकील रावता बरय न्ही म्हणून पुश करप. आनी तेच बरोबर रिसर्चींग तांणी खूब मदत केल्या. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.